मनशान पार्किंग दवरूंक ना. थोडे बिल्डिंगेनी पार्किंग दवरूंक ना म्हणून एक स्थानिक मनशा कडेन आमी जमीन घेतली आनी रस्तो वाडयलो. आतां रस्तो वाडयतकच ताजेर जर पार्किंग अलायड करतले जाल्यार ताजो रस्तो वाडून कितें फायदो. आनी ताणें मनशान ते आमकां 1750 स्क्वेअर मिटर जमीन दिल्या विच इज सेंट्रल कमर्शियल C1 1750 म्हळ्यार एक बिल्डिंग आहे कोण दिना. सो दितकर वी हॅव टू सी दॅट द रोड रिमेन्स क्लियर. Now it may so happen that it will inconvenience certain people who are habituated to parking on the road. But then you have to see, discipline has to come somewhere. There has to be a beginning somewhere. आता ताजो पॉइंट एक आहा की हांगाच कित्याक आनी फुडें कित्याक न्ही. So we will continue doing this. I have used MLA funds, 25 lakh rupees to do this stretch of 1 kilometer. Maybe government will give more funds. I'll make a provision for further things. I will start from collector building up to Agari. So also, I want everything under CCTV. It will also help in security. It will help in road rage. काल पळय स्क्रूड्रायव्हर कोणाक तोपिल्लो आहा सगळें तुका ऑन रिकॉर्ड मेळटा. इट वील हेल्प इन थेफ्ट्स. चवथ दिवाळेच्या टायमार चोरयो जाता. सो यू नो कॅमेराज बिग ब्रदर वॉचिंग इज ऑलवेज अ गुड थिंग. आणि मॉडर्न आणि प्रोग्रेसिव्ह सोसायटीज आर इन टू दीस. हातून विजय सरदेसायचो सपोर्टराक कांयच फायदो ना. ताका कांय फेवर मारूंक मेळचो ना. पुलिसेक फोन मारूंक ना. ताका ताणाव कांय ना. कॅमेराचेर तूं कॅप्चर जाता तुका ताणाव मेळटा. तुम्ही अशें कितें टार्गेट सेट केला? म्हजो टार्गेट फातोर्डा हेज टू बी फॉरवर्ड. इट हेज टू बी फ्युचर रेडी. टू मेक इट फ्युचर रेडी वी हॅव टू गेट इन टेक्नॉलॉजी. टेक्नॉलॉजीन फेवरेटिझम चालू